मोगाळ भुरग्यांनो, कोंकणी सत्रांत तुमकां येवकार. तुमकां सगळ्यांक खेळपाक आवडटा न्हय? तरेचे खेळ आमी खेळटात. फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, बॅडमिंटन अशे जायते तरांचे खेळ खेळटकूच आमच्या कुडीच्या अवयवांक व्यायाम मेळटा आनी ते निरोगी रावतात. चलात तर आयज आमी असोच एक पाठ पळोवया, ज्या पाठाचें नांव जावन आसा भारतीय खेळ. तर एक फावट चवथे यत्तेची भुरगीं आनी बाई हीं सगळीं मेळून पिकनिकेक कोलव्या गेल्लीं. तीं सगळीं सकाळच्या 8 वरांचेर बसीन कोलव्या पावलीं. बसींतल्यान देंवना फुडें तांच्यांनी रांग केली आनी रांकेन तीं सगळीं दर्यादेगेर गेलीं. दर्यादेगेर पावना फुडें सगळीं भुरगीं धांवत उदकान गेलीं आनी उदकान खेळूंक लागलीं. कोण तर उदकान नाचपाक लेगीत लागलीं. कोण खोशयेन इतली खोशी तांकां जाली की तीं किलाट्यो मारूंक लागलीं. किलाट्यो मारप म्हळ्यार किळच्यो मारप. कांय भुरगीं दर्यादेगेर रेंव एकठांय करून रेंवेचीं घरां, देवळां, इगोर्जो बी बांदपाक गुल्ल जालीं म्हळ्यार तातुंनूच रमून गेलीं. तर 4-5 जाणां शिपयो, घुलो पुंजावंक लागलीं म्हळ्यार एकठांय करपाक लागलीं. पूण भुरगींच तीं 10 वरां जाता म्हणसर उबगलीं म्हळ्यार वाजेलीं. एकाच खेळान तांचें मन केन्ना रमता वय? म्हळ्यार तांकां खूब वगत तोच खेळ खेळोन वाज आयलो. 10 वरां जातकूच बाईन सगळ्यांक एकठांय आपयलीं आनी सगळ्यांक 2-2 बटाट वडे आनी सरबत पिवपाक दिलें. बटाट वडो खाता खाता ओल्वीमान म्हळें, फुटबॉल आसल्यार आमी बरे खेळटले आसले. तितल्यान नितीनान म्हणलें, आं रे देवा, क्रिकेटचें सामान शाळेंतूच उरलें. तितल्यान रशिदान म्हणलें, हांगा बॅडमिंटन बेस बरें खेळूंक मेळपाचें, पूण रॅकेटां आसात कोणा कडेन? बाई ओग्गी रावन आयकताली. तांचें उलोवप आयकून बाईन म्हणलें, भुरग्यांनो, तुमी ह्या खेळाचें सामान हाडूंक ना न्हू? कांयच हरकत ना. क्रिकेट, फुटबॉल, बॅडमिंटन असले विदेशी खेळ जाय तशे ना. विदेशी म्हळ्यार भायल्या देशांतले. आमी आपले देशी खेळ खेळुया. ह्या खेळा खातीर चडशें सामानूय बी लागना. फकत खेळपी आसल्यार पुरो. हें आयकून राजेंद्रान बाईक विचारलें, बाई, देशी खेळ खंयचे? बाईन जाप दिली, आरे, कबड्डी, लंगडी, खो खो, आपालिपा, मीठफळ्यो, कोयंडेबाल हे सगळे आमचे भारतीय खेळ. जाय थंय सोंपेपणान खेळूंक जातात. सगळीं भुरगीं उमेदीन बाईचें उलोवप आयकपाक लागलीं. बाईन फुडें सांगलें, कबड्डी ह्या खेळाच्यो तर आतां राष्ट्रीय पांवड्यावेल्यो सर्ती जातात. कबड्डीक कांय लोक हुतुतू अशें म्हणटात. ह्या खेळांत भोव मजा येता. हो खेळ खेळपाक 7-7 14 खेळगडे जाय पडटात. एका पंगडाचो खेळगडो कबड्डी 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 म्हणत दुसऱ्या पंगडाच्या शिमेत भितर सरून तातूंतल्या खेळगड्याक आफुडपाचो यत्न करता. आफुडप म्हळ्यार हात लावपाचो यत्न करता, म्हळ्यार प्रयत्न करता. ह्या खेळगड्यान दुसऱ्या पंगडांतल्या खेळगड्याक हात लायलो किंवा आफुडलो आनी तो परतो आपल्या शिमेंत आयलो जाल्यार आफुडलेलो म्हळ्यार हात लायिल्लो खेळगडो बाद जाता. बाद जावप म्हळ्यार आवट जाता. आनी
ह्या कबड्डी कबड्डी म्हणपी खेळगड्याक दुसऱ्या पंगडाच्या खेळगड्यांनी धरलो जाल्यार हो खेळगडो बाद जाता. बाद जावप म्हळ्यार आवट जाता. ह्या खेळान एकवटाची भावना वाडटा. म्हळ्यार सगळ्यांनी मेळून मिसळून एक रावचीं, कसलेंय काम एकमेकाच्या आदारान करचें. तशेंच जण एकल्याक आपलें कसब म्हळ्यार काम दाखोवपाची संदय मेळटा. संद म्हळ्यार चान्स.